एकटून तेंपलान तुझ्या बाप्पा दरबाराच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णित हांव तुका रायास संवसाराच्या केदो वरतो तुजो वैभव गायता तुका हरजी वाकंदा मायमा सूर्य सोमलेन दोंगो तुमून करपे सागो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जिवंत क्रिस्ततई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र बलिदानांत भाग घेवंक आमी तयार आसा. काल पोर आयतारा दिसा आमी दैवीक काकुळतेचें फेस्त संभ्रमलें आनी ह्या सातोळ्यांत आमी आसा. आज मंगळार देव काकुळदार आमची अस्कत काय पळयना, बगार आमकां ताच्या मोगान ताच्या काकुळटीन तो भरता. त्या काकुळटीचेर आमी विश्वास दवरया, आमचो विश्वास दृढ करया. ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. काकुळटीचो सागोर जावन आसो जेजू आमची पातकां भोगसून दी आनी आमकां ताच्या गोपांत तसो मोग अनुभव करूंक आमकां कुमोग करून दी. ताची कृपा आमकां लाबोवन दी. हें जावन दी आमचें मागणें ह्या मिसा वेळार. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पशुभग्य सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्पवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. प्रार्थुया. सर्पवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या पुनर्जिवंत जाल्ल्या सुम्याची महिमेवंत सकत परगटूंक आमकां कृपा दी. तसो पवित्रत्मो घेवन ताच्या जिवितांत आतां आमकां वांटो मेळ्ळा, तेंच महिमेवंत जिवीत एक दीस आमचें जायशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. बावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन
जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतालो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो. भुईबाट आनी घरदार आसलेलीं आपणाचें पुरा विकून मेळ्ळलो दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयां सरशीं दवरतालीं. आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे गरजेतकीत तो वांडटाले. अशें जुजे नांवाचो सिफ्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नाबास म्हणजे बुजवून दितलो म्हूण धर्मदूतांनी आनी एक नांव दिलें. हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयां तळा दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पो राजा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पो राजा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पो राजा महिमेन तो नेसला. पदवेची आंग वस्त्रां तो नेसला. अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला. सर्वेस्पो राजा महिमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवें तिरकेल्याय ती बिलकुल हालची ना. अरंबतांव तुजें सिंहासन घट उबें आसा. ससनातांव तूं आसाय. सर्वेस्पो राजा महिमेन तो नेसला. तुजें उतर सर्वेस्परा केदींच हालना बदलना. संसार सरासर तुज्या घरांत फांगतली पवित्राय. सर्वेस्पो राजा महिमेन तो नेसला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Munsha puta unsa ubarung जाय. अशें ताका सतमंतल्याक हर एकल्या ससनीक जिनी मेळच्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें, तुमी परत्यान जल्माचे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावनाका. वारें आपणाक कुशी आसा थंय वळटा तसो आवाज तुका आयकता. तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्रत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें, हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें? जेजून ताका जाप दिली, इस्रायलांत एक शिकोणदार तूं, तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मूं? सतस हांव तुका सांगतां, जें कितें आमी जाणा आसांव तें आमी उलयतां आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दितां. तरी पूण आमी दितां ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सतमानिनात, तर सर्गीच्या संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमानतल्यात? सर्गींत हांव देवून आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मोइजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक वूस उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवाचें उतर हें. वखली तुका क्रिस्ता.
मोगाळ भाव भयणीनो प्रत्येक रितीन इलेक्ट्रॉनिक मिडिया मुखांतर ह्या पवित्र बलिदानांत भाग घेवच्या म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, काल आयकलो आमी वांजेल निकोदेम आनी जेजूच्या भेटे विशयंत मिलागते विशयंत. तसो वांजेल आजय मुखारसून आसा. जेजू आनी निकोदेमा मदलें संभाशण म्हूण धरून वेता. जेजून निकोदेमाक सांगिल्लें आसा, मनशा पुतान ह्या संवसारी येवन नवो जल्म हाडून आयला तो. त्या देखून खरी एकल्यान आमी परतून जल्मोंक जाय. आनी हें निकोदेमाक समजना. त्या देखून निकोदेमान जेजूक विचारलें सवाल, कशें एक व्यक्ती परत्यान आवयच्या पोटांत वचून परत्यान जल्मोंक साध्य आसा गी. ताका समजना जें कितें जेजू उलयता. आनी उपरांत जेजू मुंद दवरसून ताका समजोणी दिता. कितें सांगता जेजू? भावन आनी भयणीनो, आमकां क्रिस्तांवांक 2 जल्म आसात. पयलो जल्म आमी संवसारी जल्मांत आवयच्या गर्भांत आवयच्या गर्भांत वाडल्लें भुरगें भुंयक पडटा आनी संवसारी जल्म घेता. अशें संवसारी जिवीत प्रारंभ जाता. दुसरो जल्म आमकां क्रिस्तांवांक इगज माता ह्या मातेच्या उदारी बाप्तिस्म घेतल्या उपरांत आमी सर्गी जल्मांत. इगज मातेच्या उदरी आमी आनी एक जल्म घेता. हो आमचो दुसरो जल्म. जें कितें जेजू निकोदेमा लागीं उलयता तें ह्या दुसऱ्या जल्मा भशेन. बाप्तिस्म आमकां मेळिल्ल्या वेळार आमी न्हय ह्या संवसारी जल्मांत बगार ह्या संवसारांत जल्मल्ले आमी आनी एक जल्म घेता. तो आमचो सर्गीचो जल्म. हातूंत कितें विशेशता? विशेशता इतलीच, संवसारी जल्मल्ले आमी संवसारी जल्म घेवन मुखार वेता तर सर्गीच्या जिविताक जल्मल्ले आमी बाप्तिस्मा मुखांतर देवाच्या राजाचे शिश्य जाता. देवाच्या राजाची भुरगीं जाता. जे बाप्तिस्मांत आमी उसान सांगता, बसावणी करता, सैतानाक तूं पाठ करताय गी, वय हांव पाठ करतां. जेजूक तूं वय म्हणटाय गी, वय जेजूक हांव वय म्हणटा. तर सर्गी ह्या सर्गीच्या राजाचें जिवीत म्हळ्यार सैतानाक पाठ करचें आनी क्रिस्ताक वय म्हणचें. आनी अशें क्रिस्ताक वय म्हणलें क्रिस्ती जिवीत तो जावन आसा नवो जल्म. जेन्ना सैतानाक आमी ना म्हणटा, आमचे थंय आसलो हांकार, राग, मोसोर, जिद्द, पोटार्दपण हाका आमी ना म्हणटा. ह्या संवसारी वस्तूंक आमी ना म्हणटा. क्रिस्ताक आमी वय म्हणटा आसतना सर्गीची देणी, पवित्रत्म्याची देणी स्विकार करता आनी सर्गीच्या वाटेन आमी चलोवंक फुडें सरता. हाचें पयलें वर्साप भोव पुर्बेन आमकां जे देवाच्या राजाच्या व्यक्ती विशयन सांगता. पयली ती तो क्रिस्तांव समुदाय हाचें पयलें वर्साप म्हणटा ती एका काळजाची आनी एका मोनाची ती जावन आसली. कित्याक क्रिस्ता थंय ती जल्मल्लीं, क्रिस्ताच्या राजान ती जल्मल्लीं. त्या देखून तांचे मदें कोणायकी उणेपण नासलें, गरजेवंत म्हणलो कोणी नासलो. हर एकलो आपलें पोटार्दपण आपणेपण म्हणून दवरिनासलो. बगार जें कितें क्रिस्तान ताका शिकयलां, क्रिस्त थंय ताणें जल्म घेतला, त्या देखून क्रिस्ताच्या जिविताक तो फुडें सरतलो. भावन आनी भयणीनो, बोवा पुरबायचो संदेश ह्या वाचपांनी आमकां आज मेळ्ळा. आमी क्रिस्तांव न्हय संवसारी जल्मल्ले, मात्र बगार सर्गीच्या राजांत आमी जल्मल्या. तर सर्गीच्या राजाचे शिगूण, सर्गीच्या राजाचें जिवीत, क्रिस्ताचें जिवीत आपणाव्या आनी क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करया. आल्तारीर येवचो जेजू आमकां क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक, ताच्या मेटांनी फुडें सरोंक आमकां आदार दिवं, आमकां बेसांव दिवं आनी प्रत्येक रितीन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ताची कृपा आनी ताचें बेसांव आमकां लाभूं.
आमेन. संतोष बोरितायच्या त्या दिसा कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून देता त्या मोगान तुका स्वीकार तुका ये बापा स्वीकार तुका ये बापा Undo gowanso, wanda kanso, folwang peso, amcha kasanso, स्वीकार करो ये बापा, बदलता मासां क्रिसाचा, स्वीकार करो ये बापा. बदलता मासां क्रिसाच्या म्हज्या भाऊ भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कसो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अशक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वसूं हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. सासणाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गीची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतलें सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उब जाता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उब जाता. उदें दितावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात
आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso gut pergetuyam. सोम्यां जेजू तुझे मरण आम्ही समरंता, तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगडता. तुझ्या विण्यान सोम्या जेजू आम्ही हतलेता. बापा, आमचे सडवणे पासून तुज्या पुतान सुचलेल्या कस्ता मरणाचो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां. ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत हांव मोरयेच्या भाग्यवंत सुजेतीचो पती आनी भाग्यवंत धर्मदाच्या आनी वैभवी रक्तसेंच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडिल्ल्या ज्या 10 जाण आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळ्या. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय मागी आमी आख्या संवसारा पासून जेजू आपल्या दैवीक काकुळटीन ह्या संवसाराक गूण करूं, ह्या संवसाराची मारेकार पिडा पयस सरूं आनी आमकां ह्या मारेकार पिडेतावन बचाव करूं. संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टाक दिन ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांक मई पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजून आमकां मागूंक शिकयलां तें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंत राजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेतलें आमकां तुज्या उदारका कोर्तेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणाने पवित्र तुझ्या सहकारान तुझ्या मरणावरील संवसारात तुवें जिवे दिले. हे तुझे भू पवित्र कुडी आनी रक्त वरवीं सगळे आमच्या खोटेपणांतले आनी सर वायटांतले आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजे जशें वेगळे सरोवंक आमकां कितेंच निर्मी नाका. आबळे जेजू जिवंत क्रिस्त दैवीक काकुळतीचो सागर ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणांत भाग घेवची आमी सुमेस्तां सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर आमच्या म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. उपकारी काळजां दिनवा शिमोनान सोम्या अर्गां दिव्या. दिल्या पासत ताच्या मोगा पासत वट्या उपकार ताजो बावुरया. दये आमचे थंय सोम्या आयलाय. येण्या तुज्या आमकां दादोस केलाय. सर्गीकानान आमचे पोशण केलाय. मोगान तुज्या आमकां ये केलाय. उपकारी काळजां दिनवा शिमोनान सोम्या अर्गां दिव्या. देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वट्या उपकार ताजो बावुरया. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सडवण संभ्रम म्हणून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाकाचो वायन भेटयला आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव पवित्र आमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय.
हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. स्वर्गाचे राणी उल्हास पाव. Alleluia. Alleluia. स्वर्गाचे राणी उल्हास पाव. Alleluia. Kitia zakato wawo fawo zali. Alleluia. Kitia zakato wawo fawo zali. Alleluia. स्वर्गाचे राणी उल्हास पाव. Alleluia. Alleluia. स्वर्गाचे राणी उल्हास पाव. Alleluia. मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान पुरुषाचे गुरुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या निस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.